वयस हे नॉन व्हेज आणि हे व्हेज. तर तुम्ही येऊचे हांगासर पळय मेन रोडारूच आहा. पळत गायस काय बरें दिसता पळय घर. बसीचो पेंट मारलेलो आहा पळय तेका. बसूच कशी दिसता पळय काय बरी. आता म्हाका दुसऱ्या दाताचे रूट कॅनल करपाक. स्वीट कॉर्न. Yes, my bro. सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही बरी आसतली. सो गाईज आता चल्ली आमी खंय तरी. कितले दीस जाले भायर सरोंक ना. आनी आमकां न्हू ते रूम आमचो जो आमी रिपेर केल्लो पळय पयरच्या व्हिडिओनी तुमकां दाखयल्लो थंय न्हू मातसो पेंट डॅमेज जाला. तो पेंट हाडूंक वयता आमी. सो तो पेंटूय हाडया आनी कितें वाटेर मेळटा जाल्यार पळोवया न्हू. पळयात आनी गाडी कशी चकचकीत केल्या पळय ती. दिसता ही गाडी 8.5 वर्साची कशी ना न्हू. अवी गेला भितर पेंट हाडपाक पेंटाच्या शॉपाचेर. आमचो सकयल्या रुमाचो न्हू कलर गेल्लो. तुमी पयला आसतले न्हू सारको हळशीक जाल्लेलो. त्या खातीर आतां ग्रीन कलरूच पेंट व्हरता. आनी गेल्लो न्हू जाल्यार खूब पेंट घेवचो पडटलो आसलो. त्या भायर पयलीं वायट कलर मारचो पडटलो आसलो. तेज्या वयर ग्रीन मार डबल वावर न्हू म्हणून ग्रीनूच कलर घ्या म्हटलं हांवें अवी. आनी आतां मातसो पावस लागून गेलो आनी सगळें चिकचिकीत करून गेला हांगासर हळशीक पळयात. म्हणून पावसान न्हू भोंवपाक वाज येता ह्याच कारणा खातीर. चिकचीक जाता म्हणून. सो गायज पळय आमी आतां पेंट घेतलेलो आसा. ही पॅकेटां घेतल्या न्हू रे अवी. हय बरें पेंट मारून काय फायदो ना. आसली तशी 2 मिनटान हळशीक करतात ते. हात बी लायतात. घराक पेंट पळयात कशें सारको भस कसो मारला पळयात. बरें दिसता न्हू अवी. पण तुवें दाखोवंक ना न्हू सामकें. तें अशें दाखोवचें पडटा पळय अशें. पळयात गायज काय बरें दिसता पळय घर. बसीचो पेंट मारलेलो आहा पळय तेका. बसूच कशी दिसता पळय काय बरी पळोवपाक. हें आसा सालिगांव रोडाचेर हांगासर. पळयात दर काडत. सो गायज आयज न्हू मातशें वत कशें येयलां खूब दिसांनी. म्हणून हांवें अवीक सांगलें म्हाका मातशें रावना व्हर म्हणून. आनी आतां म्हाका लागलेली आसा भूक. सो अवी तूं म्हाका खंयसर तरी खावपाक व्हर आतां. सँड न्हू भूक लागला म्हाका. कितें तरी बरें खावपाक व्हर आयकताय. आनी आतां तिची कशी दोगांच रेनकोट घालून ह्या रस्त्यार आहात. जादूवाला रेनकोट. बाकीची सगळी रेनकोट काढून पावतात. पण आता रेनकोट काढलो का परत असलो तसो पावस पडटलो म्हाका खबर आहा. हांगा लागून गेला दिसता पावस. कोण जाय हय. सो गायज पळय आमी येयले हांगासर आयज मको खावपाक. हय हय बटर बी घालून. आनी अवी आपणाक घेता भाजलेलो मको. कित्याक की हांव हरशीं भाजलेलो मको खातलें आसलें पण म्हाजो न्हू दाट परत दुखपाक स्टार्ट जाला. डॉक्टरान सांगलेलें रूट कॅनल करपाक जाय म्हणून. आजून काय हांवें रूट कॅनल करूंक ना. परत म्हाका डॉक्टराक वचोन मेळचें पडटलें रूट कॅनलाक लागून. फाटल्या फावटी न्हू हांवें रूट कॅनल केल्लेलें पळयात. खरें सांगूंक गायज तुमकां कांयच दुखना कांयच ना. आतां 1 वरस जावन गेल्या. आतां म्हाका दुसऱ्या दाताचे रूट कॅनल करपाक जाय. आमी पळय सालिगांव येयल्लेले आसा. काय बरें पळय मोके हांगासर करपाक धाकटुलो स्टॉल घातलेलो आसा. फाटल्या फावटी आमी कवर केल्लेले रिव्स कॉर्नर. तुमी पळयला आसतली व्हिडिओ न्हू. सो आयज आमी येयल्लेले आसा हांगासर. काका नांव कितें तुजें? नांव कितें? पद्मा. सुवर्णा. दोगांय मेळोन पळय हांगासर स्टोर ओपन केल्लो आसा धाकटुलो. पळय तुमकां नांव घालता पळय हांगासर सारकें सालिगांव. सो तुमी येवचें आनी हांगासर करचें ट्राय. आनी तेंचे कडेन मोमोजूय आहा. मोमोज आहा आनी कितें आसा? मोमोज आमचे मॅगी आनी स्वीट कॉर्न चा कॉफी. व्हेरी गूड. हेच्या फुडल्यानूच पळयात छोले भटुरे आसा. तो निकतो करता दिसता छोले भटुरे. हे पळय. आनी हांगा बाकीच्या गाड्या आयज ना. फक्त शेवपुरयोच दिसता हांगासर आनी काय ना आयज. हे पळय आयज सगळे खाली 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 खाली. हे पळय स्वीट कॉर्न धर गो. मसालो बिसालो सगळे घालूंक लायल्ले तुका. आतां हांव मोके खाता. तेंचे कडेन मोमोजूय आहा. हे पळय हेतून आहा गे मोमोज.
दाखव पळय वयस कर करीत सगळे हे नॉन व्हेज आणि हे व्हेज व्हेज खेजे खेजे केलेले असता व्हेजिटेबल्सांचे आणि हेतून चिकन आणि किती किती असता ओके ओके चिकनाचे स्टफिंग तेंचे कॉफी हा चा हा मॅगी हा ते पळय हांगासर बोर्ड हा पळय तेंचो तुम्ही येवचे हांगासर पळय मेन रोडारूच हा बरें हा सारकें चटपट आहा हय हय बरें बरें तुका आवडलें आवडलें आनी पावसान चटपटा खावपाक आनीकूच मजा येता हय बस हेजेर बस चा पियाता हांव हाक तुका बरें लागलें मो हय आनी हांगालो नेचर पळया तुमी हांव न्हू हांगा केन्नाच ड्रोन हाडपाक विचारता आनी हालीं आमी ड्रोन घेवन भोंवना कित्याक जाणा पावसा खातीर मदींच न्हू पावस पडटा मदींच पावस येता मागीर कितें फायदो ड्रोन सोडून आनी हांगासर हांगासर फाटीं सुकलेले आसले हा वयस जालो हांव म्हाजो मोको रेडी सो गायज हांवें पळय हांगा मोको घेतलेलो आसा तेंचे कडेन खंय सॉफ्टी बीन मेळटा पावसा खातीर तेंच्यांनी बंद दवरला थोडे दीस पळय ये लगा है मन में ये पेंट लाया अभी वो पेंट हाडला 3 पॅकेटां हाडला पुरो तेंका हांगासर पेंट डॅमेज जाला सगळो न्हू पेंट मारून हे बी सगळें आमी मारया नाका ओके सो गायज आयज आमगेर कितें आसा तें पळया अंकितान केला पराठा ओके आनी मँगो आसा आनी हांवें केला चिकन मसाला ओके बरें कॅप्सिकम बीन घालून सो सॉरी हे तुमकां रेसिपी घालूंक विसरलो आनी आमच्या वांगडा मँगो आसा चला आतां हांव करता काम चालू कितले दिसांनी आयज परोठा खावपाचो हांव गुड मॉर्निंग अवी ब्रो आनी अंकिता बाय आतां यूट्यूबाचे व्हिडिओ पळय हांव काडूं भोवना अशेंच प्रॉब्लम क्रिएट जाता आनीक एक संवय कशी जालें कळ्ळें दीस इज फॉर माय कितें म्हणटाय तें गाणमस्ती वॉट एवर सॉरी तू इतलो बॅड एक्सपिरियन्स मेळलो म्हण अबाउट दॅट एल्डरली लेडी बट आय डोंट वॉन्ट टू बी अ जजमेंटल बट थँक्यू म्हट तुका द वे तू हँडल करता कितें मुको जाल्यार इतली पासियन्स ना रे बाबा हांव जाल्यार तेका वॉर्निंग दिवचो नासलो हांव जाल्यार आय वूड हॅव गॉन क्रॉस द लिमीट बट नो वन नोज कोणाची कितें सिट्युएशन आहा तें बट हो व्हिडिओ करता बिकॉज यू नो माय कंडिशन कितें जालें तें व्हेरी बिजी शेड्यूल एज ऑलवेज आनीक बेबी इज डुईंग क्वायट वेल आनी थँक्यू वेरी मच तूं पर्सनली आमच्या गांवांत येवन तुवें आमचे सॉल्ट पॅनाचें प्रमोट केलें जे सॉल्ट पॅनाक कोण रेस्पेद मान दिनाय जालें ते CMान बसून थिंगसोर मुटला न्यूजाचेर ओके पयलीं हांवें मेन्शन केल्लें एक फॅमिलीक न्हू ओके हें तुवें केलां तें राखपाक पुर्वजाचें दायज म्हणटाय न्हू ते भाशेन हांव मे बी व्हडलीं उतरां म्हणटा आसतलो आनी थोड्यांक लायक जालीं जायनाय आसतलीं बट आय से इट फ्रॉम माय हार्ट दॅट इज इम्पॉर्टंट ह्या अननोन पर्सनागेर ओके तुवें रोकडीच येस म्हटलें म्हाका येवपाक परतुनूय तूं येवंक सोदतालो बट एक्स्ट्रिमली सॉरी तूं जाण आसलो
कित्याक म्हाका बायलेन पयलींच वॉर्निंग दिल्ली लायक 7, 8, 9 मंथ्साची तूं मातसो बी केअरफूल राव, कोणाकूच प्रॉमीस करूं नाका खंय वचपाचो, मातसो पयस रावपाचो, कित्याक केन्नाय कितेंय जावं शकता म्हण, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट बेबी इन 3 years. आनी तशेंच जालें. तूं जाणा आमी कितले हॉस्पिटल धांवलीं, कितले हॉस्पिटलान वच म्हटलीं, कितें ना जालें, कितें वय जालें. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट, देवान निमाणी मागणें आयकलें. ओके, म्हाजें पातक्या जावं कोणाचेंय जावं. बट आनीक पाट थँक्यू म्हणटा तुका. ओके, तूं म्हाजी बेबी बोरना तेन्ना म्हाका खरें म्हाका इवन मागी ओन सिस्टर म्हाका कॉल करून नाहली, ब्रो डोंट वरी आय एम देर फॉर यू. बट तुजी कॉल्स येयलाय. ओके, सिद्धार्थ मेवलो म्हाका, तेका वाडे बरो टायम वयता, गूड मॉर्निंग मॅसेज घालून वॉयस मेल घालता एकामेका. ही ऑलवेज रिप्लायज, व्हेरी हंबल पर्सन. आनी तुजें तुका सदांच तो वयर काडटा. ओके, आतां पळय, शेंबरांतलो एकलो मनीस नालायक जालो सगळे नालायक जावंक शकनाय न्हू. सो कोण तूं कमेंट म्हणलो, कोण घराको येयलो, ते तेगेली मेंटेलिटी. सो एवरी वन हॅज देर ओन पॉयंट ऑफ व्यू. कित्याक मुर्खता म्हणटा ती क्रॉस लिमीट आसूं शकता. लायक हांव सदां आर्ग्युमेंट जालें न्हू, हांव एकूच म्हणटा, एक ग्लास हाफ म्हाजे फुड्यान तूं दवर, हांव तेका म्हणटलो हाफ फूल, बट तूं तेका म्हणटलो हाफ एम्प्टी. हितून आमचें होल लायफ वयतलें. ऑन दॅट नोट, गॉड ब्लेस यू. थँक्यू व्हेरी मच. मोग आसची तुमकां दोगांकूय, आनी तशेंच यूट्यूब फॅमिलीक ग्रो जाल्यार पुरो. ओके, म्हाका आनीक जाय सबस्क्रायबर तुजे चोयल्ले, आनी हांव ऑलवेज वॉच द विडियोज, आनी हांव शॉर्ट कमेंट मारता ह्या दिसांनी, बिकॉज आमचें आहा तें धाकलें प्रिंसीस रोखडी 2-2 मिनटांनी पी 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 पी. सो तेजे फुड्यान टायम वयता. सो देन नेक्स्ट स्टेप मुगेलो पोवपाचो. देव कोत्ती वाट. ऑन दॅट नोट, मोग आसती, देवान आशिर्वाद घालूं तुजेर आनी तूं कोडे जे कनेक्टेड आहाय तेंचेर, आनी देवान तुजे फुड्यान बरे बरे मनीस धाडो. ओके, वीथ प्रोटेक्शन. तुमी खंय वयता थिंगा तुमकां राखूं सांबाळूं. मोग आसूं फ्रॉम सॅनिटो and my family and माझी धाकटी प्रिन्सेस वेलेंका जॅकिस. ओके, फ्रॉम बातीम. थँक्यू ब्रो, गॉड ब्लेस, बाय. सो गाईज, थँक्यू सो मच. आमचे व्लॉग्स तुम्ही रेग्युलर पळयता म्हणून. आणि तुमकां आत्तां हांवें एक व्हिडिओ क्लिप घातलेली, सॅनिटोन म्हाका धाडलेली ऑल द वे फ्रॉम बातीम न्हू. हय, आणि मोग आसूं म्हाज्या भावा. आणि थँक्यू सो मच फॉर बींग देयर इन माय गुड अँड माय बॅड टायम्स. आनी मे गॉड ब्लेस यू फॉर युअर कितें म्हणटा तें लवली मेसेज. आणि मेन म्हणूंक सोदता, तुमकां कोणाक खबर ना जाल्यार तुमकां सांगूंक सोदता की सॅनिटोक आमचे धाकटे बाय जाल्लेले आसा. कॉंग्रेच्युलेशन्स माय ब्रो, अँड मे गॉड ब्लेस यू. आनी तुजे भुरगे बरें आसल्या पुरो फ्युचरान. बट एक बारीक प्रॉब्लम आहा की तेंगेर न्हू तेजे बेबी मातशें बरें ना न्हू. सो गायज, हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, प्लीज कम इन फ्रंट अँड प्रे फॉर हर स्पिडी रिकवरी जाल्या पुरो म्हणून न्हू. आणि येस, म्हाका बरी दिसली ती व्हिडिओ आयकून. थँक्स फॉर युअर मेसेज ब्रो. परत एकदा थँक्यू वन्स अगेन न्हू. आणि कालची आमचो व्लॉग तुम्ही पयला आसतलो, ती लेडी आमच्या वांगडा आमचे कडेन येवन तिणी सॉरी मागलेले आसा. थँक्यू सो मच परत एकदा की आमची ही मेसेज तिका पावली म्हणून. आय डोंट नो आतां ते व्हिडिओ खातीर अशें उलयली येवन सॉरी कित्याक म्हाका खबर ना तेजी मेंटेलिटी कितें पळय ती. बट एवरीबडी हॅव देअर ओन ओपिनियन. एवरीबडी हॅव देअर ओन हें उलोवपाचें तरीका आहा. आमी कितें करूं शकता, काय करूं शकता. सगळी सारखी आसाना, सगळी एक सारखी आसाना. सो सगळे जाणी म्हणटा पळय ते लेट्स फॉरगिव्ह अँड फॉरगेट. हय, आमी काय कोणाचे घेवनूय बसाना. लोकांक घे म्हणून प्रॉब्लेम आसा, आमकां घे म्हणून आमच्या घरान प्रॉब्लेम आसा. आमी दुसऱ्यांची सॉल्व करपाक कितले म्हणून वयतले, सारकें न्हू. बट स्टील सॅनिटो माय ब्रो, परत एकदा तुमकां तुज्या फॅमिलीक मे गॉड ब्लेस यू. आनी बरें करून राव, कुयदाद घे सद्या तुज्या बेबीची. तुजी खूब गरज आमकां न्हू सद्या तुज्या फॅमिलीक आसा. तुवें तुजे बायलेन म्हटलां तें सारकें. रायट नाव तुका मातशें आपणा वांगडा रावचो पडटलो, तुका रावचो पडटलो, कित्याक इट्स युअर ड्युटी. सारकें न्हू. सारकें. आनी आमी क्रॅप्सांचो बिझनस शिरोड्या एका जाग्यार आसा, थंय आमी तुमकां व्हरपाची आसा व्हेरी सून. केन्ना येता केन्ना ना तें तुमकां हांव मागीर इन फ्युचर फुडल्या व्लॉगान सांगता. आयज गेल्लेली आमी सालिगांव. आमी केल्लेली एक्चुअली रिव्स कॉर्नर, पूण जालें कितें थंय वयताच रिव्स कॉर्नर बंद. सो आमी गेले मागीर सायडीक, तेंचे कडेन स्वीट कॉर्न खाल्ले, कॉफी पियाली. इट वॉज अमेझींग. हांवें तुमकां व्लॉगान घातला खंय पळय तें सालिगांव स्ट्रेट रोडाचेर.
वाचा आणि ट्राय करा नको. हरची न्हू गायज थंयसर न्हू खूप कितें कितें फूड स्टॉलां आसता केन्ना सांग पावस बीन आसता तेन्ना. आणि आयज आमी थंयसर गेल्लेली पळयात अहे काफ्रियल पाव बी चड कितें नासले न्हू हवे. ना आयज इतले काय हय, नासले. सगळे बाबा घाटी मामांची शॉपां आसली थंय नवे. हय भेलपुरी शेवपुरी आनीक कितें म्हणजे तेंचीच सगळी स्टॉलां. त्याच खातीर आमचे गोंयकार खंय ना खंय आयज फाटी उरल्या न्हू हवे. आमचे गोंयकार न्हू लजतात. हे म्हाका ते चेडवान पयलो आल्या, हे म्हाका ते चेड्यान पयलो आल्या, तशें जाता. आणि घाटी आहा पळय ते सगळे वयर सरता. निधी परब तूं फाटी आमच्या सगळे हेजेर कॉमेंट मारी घाटी घाटी म्हणटा म्हणून. तेणी मागीर आनी एक इंस्टाग्राम फेक आयडी करूनय आमकां कॉमेंट मारलेलो आसा. तेका सांगूंक सोदता की आमचे गोंयकार घरान बसलेले आसा, घाटी मामा वयर सरलेले आसा. कित्याक तेंकां लज ना. ते कितें करतात न्हू आपणाच्या पोटा खातीर कितेंय करता. आनी आमचे असले जे गोंयकार आहा खबर आसा तेंकां लज दिसता. आणि तेंका घाटियांक कितें आसता तेंका खबर आसता बाबा आमची गांवांक फॅमिली आसा. आमी आमच्या फॅमिलीक सोडून हांगा येयला. आमी बाबा पावसान बसात जाल्यार आमची फॅमिली उपाशी उरतली. पण गोंयकारांचे तशें आसाना न्हू. पावस लागलो आसू आयज पावस पडटा आनीक 2-3 दिसांनी या न्हू हवे. तशें आसता. सो गायज वर्क हार्ड, शॉप हार्डर, रोम अमेझिंगली म्हणजे जाय थंय बऱ्या जाग्यार भोंवा, बरी शॉपिंग करा, बरे मेहनत करा, घरातल्या लोकांक सांबाळा न्हू. हय. आणि चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा गुड नायट बाय बाय.